बुधवारा प्रोडंटानगिरीच्या शेतकऱ्यांच्या समस्येविषयी बिग स्टोरी केली. सरकारान बांदिल्ल्या मातयेच्या बंदरा खातीर शेतकऱ्यांक जावपी समस्या लोकांक कळाडिल्ली. त्या स्टोरीचेर आमदार कार्लोसान आपली प्रतिक्रिया दिल्या. हांव इलेक्शना बसनी पयलो हांवें सांगलोलें की हे लोक हे शेत पुरयतात, हायवे बांदतात, फर्स्ट अलायनमेंट रॉंग आसा आनी नंबर 2 हे शेतां पुरयतात ते उदक भोंवतलें आनी दे वील बी नो फ्लो एक सायडीन ते दुसरे सायडीन वचपाक. पूण तुमी जाणात सदां म्हणटात ना वी हॅव टेकन केअर आनी लास्ट आयलें कांय केअर ना म्हण हे बांद घातात ते बांदाचे आमी सांगलोले ते WRD इंजिनियराक की हो प्रॉब्लम जातलोच. शेतकारां पासून आमगे बास्तोराचे पालयेचे उस्कोयचे पालयेचे लोकांनी सांगलोलें की आमचे शेतां बुडटले म्हण. ना हें घातलें बांद घातलें आनी मागीर स्लूस गेट घातले आनी सगळें सांगलां. CM आयलो इन्स्पेक्शनाक तेन्ना म्हाका नोटीस ना, म्हाका इन्विटेशन ना. CM आयलो बोटीन गेलो. आतां बोट आनी हाडूं जाता आनी पळोवपा जाता कितें जालें तें. की हो BJP सरकाराचो फेलियर म्हण. फेलियर म्हणल्यार पयशे मोडले आनी पयशे व्हांवन गेले. सो इट वॉज अ झिरो इफेक्ट ऑफ वॉट यू डीड. इट वॉज कावंटर प्रोडक्टीव आनी वयल्यान शेतकाराक प्रॉब्लम त्रास आनी लुकसाण जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.